पारसे पेडण्यान पंचायत स्तराचेर क्रिकेट टुर्नामेंट पारसेच्या युनायटेड बॉयज पारसे हांणी घडोवन हाडिल्ली। पंचायत स्तराचेर जाल्ल्या ह्या क्रिकेट टुर्नामेंटाक सुमार 8 क्रिकेट टिमींनी वांटो घेतलो। एसके ब्रदर्सान चावडे युनियनाक हारोवन फायनलीक पावलो, जाल्यार बॉक्सर बॉयजान भगवती युनियनाक हारोवन फायनलीक पावल्लो। आयतारा एसके ब्रदर्स आनी बॉक्सर बॉयजां मदीं निमणो खेळ जालो। बॉक्सर बॉयजान टॉस जिखून बॅटिंग करपाचें थारायलें। एसके ब्रदर्साच्या 5 जाणांक आउट करपा खातीर बॉक्सर बॉयजांक यश आयलें। बॉक्सर बॉयज आनी एसके ब्रदर्सा मदीं जाल्लो निमणो खेळ एसके ब्रदर्सान 33 रन काडून बॉक्सर बॉयजांक हारयलो आनी विजय मेळयलो। आमी सदीत एकवटान खेळटात। आमचो महेश कांबळे आसा थंय आमी आहात, म्हणजे आमचो तो क्लबाचो अध्यक्ष आसा आनी आमचे भुरगे आमकां साथ दितात बरे खेळपाक आनी खंय तरी आमी टुर्नामेंटाक खेळांक पावतात। हल्ले म्हटलं एक आमी खंय तरी मातशें कमी पडल्या, खंय बॅटिंग जावन जाल्यार बॉलिंग जाय लायनअप जावन आमी खंय तरी मातशें कमी पडल्या। पूण म्हाका एक बरें दिसता आमचो एक चोनसा कारण फूल सपोर्टा खातीर आमी फायनलीक पावले आनी खरोच एक सपोर्ट पारशा गांवांत जायो। सपोर्ट जाल्यार आमची एक टीम करून पारशा गांवची एक टीम करून आमी नॅशनल लेवलाक पावूंक शकता आनी सपोर्टा खातीर आमी इतके मेरेन पावले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हणटा आमच्या सपोर्टरांक आनी फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हणटा जेणे आमचो कॅप्टन आहा तेकाय बी शंकर पटेकर जेणे आमची फूल टीम रेडी केली आनी सात हांवें ऑर्गनायज केलेलो टोर्नामेंट बाबली गडेकारांक हांव थँक्स म्हणटा। येदो व्हडलो टोर्नामेंट खूब डिफिकल्ट आहा, टोर्नामेंट जावं शकना आनी वन मॅन शो करून तिणें आपलो टोर्नामेंट करून दाखयलो। खरोखर तेका हांव थँक्स म्हणटा, येदो व्हडलो टोर्नामेंट तेणी ह्या केलें म्हणून। ते रुद्रेश नायक, महादेव नायक, दिपू नायक, ऋतुल होळकर अशे आमचे टिमीचे मेंबर आसा तेंच्यांनी आमकां बरें बरें एक नॉलेज दिलेलें, खंय कशें खेळप, खंय कितें नॉलेज आपलें दिवप तें आमकां दिलेलें। पारसे गांवचे तरणाटे क्रिकेट खेळून नांव उंच करतात। आयज मेरेन पारसे गांवचे जायते क्रिकेट प्लेयर राज्य स्तराचेर क्रिकेट खेळ्ळ्यात। टुर्नामेंटाचें आयोजन करपाचो हेत होच आसा। क्रिकेट खेळटात तांकां उर्बा दिवप तशेंच तांकां क्रिकेट खेळांतल्यान उंच करप अशें आयोजकान सांगलें। तातूंत आमकां बरो ह्या मेळ्ळा, एक 6 टिमी आमचे आहात। आतां ही फायनल जाता ती एसके ब्रदर्स आनी चोनसाय बॉक्सर बॉयज ह्याच्या भितर जी फायनल आतां जावपाची आहा आनी ही जातली ती 5 वरीची आतां हें जातलें। सगळ्या भुरग्यांनी आमकां आनी टिमीनी आमच्या आनी पारशा गांवाच्या गांवांत आसल्या कारणान आमकां बरो सपोर्टय मेळ्ळो। बऱ्या भुरग्यांनी आमकां ह्या प्लेयरांनी हें केलें आनी आमी ह्या जो टोर्नामेंट हो आमी करपाचो आहा, हो जो टोर्नामेंट करपाचो आहा तेचो फक्त इतकोच उद्देश आहा की ह्या गांवांतसून एक बरो भुरगो तयार जावपाचो, एक बरें तेणी जे बॉलिंग करप किंवा बॅटिंग करप ही तेचेर। आयज आमकां आमी बगल्या की म्हाका आयज अशें दिसलें की आयज चोनसाच्या एका भुरग्याक बी हें केलो की आयज तो बरो आहा की फुडला फ्युचर ह्या मॅचीसून आमी स्टार्ट करतो म्हणून हे आमी आनी आमच्या पारसे आमचे वार्ड वायज हें करपाक उद्देश इतलोच, इंटेन्शन हें की एक बरे भुरगे आमचे तयार जावचे, फुडें खेळांक वचपाचे। आयज आमचे टीम ध्रुवा जाणा एक पारसे यूथ आहा, खंय खंय वयता खंय खंय जिखतात हे अख्ख्या गोंयाक खबर आहा। ही समस्या आमची ही व्हडली ही पारशा गांवांत क्रिडांगण ना। तूं पळयशी जाल्यार आतां हितून आमच्या तुयान आहा, तुयान ग्रावंड बी ना, टीम ना, सगळ्याक ह्या ग्रावंड आहा पूण तेंचे टिमी ना आनी पारशान इतले टिमी आसान ग्रावंड ना। आमी ग्रामपंचायतीन कितले फावटीशे हें केलें आमी कितें तर एक ग्रावंड करा, आयज करता फाल्यां करता, आयज करता फाल्यां करता, पळोवया केन्ना करता ते। एक ग्रावंड हो आहा आमचो काजरेश्वर, पळोवया केन्ना जाता तो। हा ग्रावंड बरो पूण केन्ना करपा मातसो डेवलॉप जावंक जायो, इतलेंच आमचें हें आहा। मुखेल सोयरे म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या सेवा दलाचो सचीव उल्हास वंसकार हजर आसलो, तांचेय उलोवप जालें। ल्हान ल्हान भुरगे फुडें सरपाचो प्रयत्न करपाचो, जेन्ना ते फुडें सरतात तांकां आमच्या सारकिल्यांचो हातभार आमी लावपाचें काम आमचें आसतलें। आनी आयज पारशान तर भरपूर क्रिकेट स्पर्धा जातात आनी हांव तर पावताच पावता आनी आयज पारशाचे आमचे भुरगे भरपूर फुडें पावल्ले आसा आनी हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता अशेंच फुडें वयचे आनी तेंच्या आवय बापायक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता अशी की फाल्यां सकाळीं एखादो भुरगो हुशार आसतलो आनी तो नॅशनलाक वयतलो तेन्ना त्या भुरग्याक फाटीं उडोवंक जायना, फुडेंच काडपाक जाय।